शेतकऱ्यांक सरकारानच कृषी कार्डां दिल्ली आणि आता सरकार शेतकऱ्यांकडल्यान परत मागता। पूण आमी सरकाराक हे पैसे परत दिवचे ना अशें काँग्रेस फुडारी संजय बर्डेन सांगले। सरकार शेतकऱ्यांक कृषी कार्डांतले पैसे वा आधार दितालो, पूण आता तोच सरकार अशे ना जाल्ले निर्णय कित्याक घेता असो प्रश्न संजय बर्डेन उपरासला। जे कृषी कार्डा बद्दल उलोवंक गेल्लें जाल्यार आयज जी गोष्ट जी आसा न्ही की आमकां तेंच्यांनी कितें सांगलां, गव्हर्मेंट ऑफ गोवान काल तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडलां, घरा कडेन नोटीस धाडलेल्यो आसा की जे तुमकां कृषी कार्डा माध्यमांतून जे पयशे मेळ्ळे आहा हे चुकीच्या माध्यमांतून तुमकां पावलेले आहा, ते पयशे आमचे परत रिटर्न करपाचे म्हणून। पूण आमकां आयज ते सरकाराक कितें सांगपाचें, आमचे कडेन टॅनंट व्हेरिफिकेशन आमचे कडेन जे आसा, टॅनंट नांव लागलेलें आसा, ते हितूनसून आमकां थोडे आमचे भाटकार आसा ते कृषी कार्डाक आहा, आमचे शेतकार आहा न्हू, थोडे ती ओनरशीप डॉक्युमेंट आसा, थोडे ताका टॅनंट आहा तेंच्यांनी कृषी कार्ड केलेले आसा। सो आमकां तो परत जर पयशे जर मागता आमचे कडेन, तर हे सरकारान आमकां दिलेले कृषी कार्ड हे पेपर व्हेरीफाय करून दिलेले, तेन्ना जो ऑफिसर जो बसता तो डॉक्युमेंट करता आसतना सगळे तरेचे डॉक्युमेंट चेक करता आनी आमकां कृषी कार्ड दिता। जर दिल्या पयशे एकावंटाक आमी तेंच्या बोल्सांसून रागानसून अशे पयशे काडूंक ना, तेंच्यांनी घातलेले आसा, तेन्ना हे पयशे आमकां तुमकां परत दिवंक शकना। गरीब शेतकार ते सरकार जर इतले जर पयशे व्हडले हेजेर जर मोडटा, सभाचेर मोडटा, तेंचे जे व्हडले व्हडले हे आसता न्हू वच सेरेमनीचेर मोडटा, थंय पयशे मोडटाना जर तुमकां जर इतके जर कांय दिसना, तुमकां हे दिसना, चुरचुरे दिसना, जर शेतकारांक जर पयशे पावले जाल्यार आमी मागले आमचे हक्काचे पयशे, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन डिक्लेअर केलेले पयशे आमी तुमकां परत दिवंक शकना आनी आमी दिवचे ना।